जेजू आपल्या शिसांक मिसावाक धाडतना दिवचे विविध आदेश स्पष्टताय आणि निर्दिष्टताय आटापतात. पयल्यांत पयलें जेजूचे आपोस्तल जेजूच्याच मिसावाचो आरसो जातात. तांणी जेजून परगटलोलो सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश परगटचो, पिडेस्तांक गूण करचें, मेल्ल्यांक जीव करचें, कोडकारांक नितळ करचें आनी देंवसारांक धांवडावचें म्हूण जेजू आदेश दिता. अशें हें मिसांव भरादीक पूण बळादीक करचें आसलें. हे दिशेन जेजूय तांकां सक्तीभरीत अधिकारांनी भरता. दुसऱ्यान मिसावान वेच्यांनी वापारी जाल्ली चाली जेजू स्पश्ट करता. ती एके रितीन पळयल्यार रितेपणाची चाल. एकडच्यान ती फुंक्याक लाभलेलें सुवार्थेचें देणें फुंक्याक वांटची तर आनी एकडच्यान वावरड्याक आपली मोजुरी फावो म्हणल्या उतरां बराबर मिसावाक धाडलेल्याचेर आनी सुवार्ता स्विकार केल्ल्यांचेर आदारून जियोवची. आनीकी महत्वाचें म्हणले परी ह्या मिसावांत उदेव्येत जाल्ल्यो प्रतिक्रिया जेजू शिसांक पयलेंच प्रवादी रितीन सांगून दिता. मिसावान वेतेल्यांक स्वागत मेळत, तांकां स्विकार करतीत, घेतीत वा तांणी सांगलेलें सक्कडी एकसारकें आयकतीत म्हणून कांय गॅरंटी वा खात्री ना. मिसावान वेतेल्यांनी हे दिशेन निराशेन भरणाये बगार धैर्यान फुडें सरूंक जेजूची उतरांच प्रेरण आनी बळ.